देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मातेवाचो 24:12 वोड 46-50. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोडली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हटलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हटलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजूची शिकवण जायत्या जाणांक मानून घेवंक अवघड लागताली. तो तकलेन सोक्त जाला देखून तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. पूण लोक ताचे फामिलीक पाचारता. ताची आवय आनी भाव भयणी ताका मेळूंक येतात तेन्ना जेजू आपली आवय आनी भाव भयण कोण ती दाखयता. जी कोण म्हज्या बापाची खोशी कोत्तात ती म्हजी भाव भयणी, म्हजी आवय म्हूण सांगता. जेजूचे आवयन सदांच बापाची खोशी केली. ह्याच कारणांक लागून जेजू तिका मान दिता. आमी जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता म्हणटच ताचे शिकवणे वरवीं आमी बापाची खोशी करून जेजूची आवय आनी भाव भयण जावया. आमेन.